त्याची मिटींग आशिल्ली तांच्यांनी आज ठरयलां की दर विकाक पॉलिटिकल पार्टींक मेळचे आनी ती आयच्यान सुरवात केल्या दर सोमारा आमी मेळटले जे कन्सर्न्स आसात ते तांच्या मुखार दवरपाक. आज आमच्या गोवा फॉरवर्ड पक्षान एक मेजर कन्सर्न दवरला तो म्हणजे फ्लायींग स्कॉडाचो डिले. जेन्ना जेन्ना आमी कंप्लेन्यो करतात कारण फ्लायींग स्कॉडाचे ऑफिशियल शेवटी गव्हर्मेंट सर्वंट आनी खंय ना खंय तरी आमकां अशें दिसून आयलां की सरकाराच्या प्रेशराक बळी पडपाक लागल्यात एट द डावन लेवल. सो आमी तांकां सांगलां की क्लियर कट की अशें जावंक जायना आनी डायरेक्शन शूड गो टू द रिटर्निंग ऑफिसर टू इन्फॉर्म द फ्लायींग स्कॉड्स की टायमार तांच्यांनी आमचे कंप्लेनीक एक्शन घेवचें आनी टायमार कंप्लेनीच्या जाग्यार पावचे एट द प्लेस ऑफ वेर द इन्सिडंट हॅज हॅपन्ड. हे एक आमी ताचे मुखार सांगलां. सेकेंड हांवें नजरेक हाडून दिलां की आमकां अशें नजरेक आयलां की काही कडेन स्पेशली दक्षिण गोंयांत पॉलिटिकल प्रेशराक बळी पडपाक लागल्यात इलेक्शन ड्युटीक जे आशिल्ले सकयल्या लेवल ऑफिसर्स कारण कोण ना कोण इंटरफियर जाता. 50 लोकांकूच घेवंक मेळटली. न्यू गायडलायन्स आनी कितें ना इतलेंच. आनी दर सोमाराक पॉलिटिकल पार्टींचे कितें ग्रिवियन्सीस आसा कितें येता दिस इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव आय फील टेकन बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिस्टर कुनाल. ते 5 जाण आहात पॉलिटिकल पार्टीचे 5 मेंबर.